कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकच म्हणजे मेजर रोड आहा तो रोडाचें काम थोडेशें डिले जालें 4 वर्सां जालीं चालू केलें काम आनी कांय कारणाक लागून तें काम मातशें डिले जालें कॉन्ट्रॅक्टर म्हणा किंवा कन्सल्टंट ते आतां तेच्यान न वयता आतां सारको तेका इतले वर्सां फॉलोअप करून सुद्दां आतां सारकें तेंकां सगळ्यांक टायट केलें सीएमा वांगडा एक मिटींग घेतलेली आनी सीएमान सांगलेलें गेल्या म्हणजे 3 म्हयन्या पयलीं नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्सान कंप्लीट जावपाक तें काम तो स्टार्ट जाता साड्या वयल्यान मसुर्डे कडल्यान पयले सगळे रोड जातले एमपीटी कॉलेजीचो मेन रोड करून मेन रोड एलमंती कड्यार पावन डायरेक्ट बायणा स्पोर्ट्स क्लबाचो लास्ट जंक्शन आहा थंय वीथ इल्युमिनेशन तितून आसलेलें पण इल्युमिनेशन लेटर स्टेज करतलो आतां आहा ते स्ट्रीट लायट मेंटेन करा तेका डेडिकेटेड ट्रेंच आहा दोनी सायडीन सगळे लायनी घालपाक ज्या जाग्यार पॉसिबल आहा तें घालतले ह्या एलमंट टू सडा पर्यंत तेका रिटेनिंग वॉल दाखोवप काम पयलें आसत जातलें रोड वायडनिंगूय जातलें पेवर्स येतले जेणे करून वायडनिंग करपाचें कारण कितें की लोकांक पार्किंगाचे इश्यू आहा सगळ्या कडेन म्हणजे आमचे एंड टू एंड दोनूय सायडीन फॉर एग्जाम्पल आमच्या फुडल्यान आहा ते दोनूय सायडीन मॅक्झिमम कितें करूंक मेळटा तो कळटलो टारींग जातलें आनी दोनूय सायड शोल्डर तेचे पेवर्स जातले लुकूर हो मेन प्रोजेक्ट जवळ जवळ 35 कोटीचो प्रोजेक्ट हो म्हाका दिसता थोड्याशा दिसांनी आमी कंप्लीट करतो थोड्याशा दिसांनी म्हणजे न्ही काम चालू जालें कुठून चालू आसलें खुबशें काम भितरले डेडिकेटेड ट्रेंचीस तेंचे सगळें कंप्लीट जाल्ले आहा तें जाल्लें आहा आनी ह्या फुडल्या रोडाक एक कोट गेल्या पावसा पयलीं घातलेलो मागीर कांय कारणाक लागून पावस चालून उरलो आनी परत आतां पावसाक रावचें पडलें कित्याक हॉटमिक्स आहा तें पावसान चालू आसता आतां प्लांट चालू जातले आनी 1 म्हयना आमी प्लांटूय बुकींग केला म्हणजे त्या कॉन्ट्रॅक्ट सो डिसेंबर एंड पर्यंत तेजें कार्पेटींग आनी आमकां कितें जाय तें सगळें बारीक गटार आहा तें कंप्लीट रेडी करून घेतलो